कोटांनी बसला थिंग वालीस बसना आतां तो कितें करता ते सरपंचा लिव्हेर धाडटा आनी आपूण एक्टींग म्हणटा ते वर्ड खंय आहा ते म्हाका कळना एक्टींग वर्ड आसता म्हण पंचायत राज एक्टान आनी दुसरी कितें हो टर्म बायलांचो ते हांव गिरीशाकूय तेंच सांगतालो जेन्ना बायल एक जाता न्हू आमकां गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंटान एक वुमन रिजर्वेशनाक एक हें दिलां 5 years ही पंचायत आतां वुमन चलोवपा जाय एज अ सरपंच म्हण पूण हे तांकां राबर स्टॅम्प करून आपूण चलयताय कित्याक हें डिसिजन तांकां बुटांनी फेवरेबल घेवपा जाय ताका लागून आनी दुसरे पयर आमी एक मेगा प्रोटेस्ट केलो पिसफूल प्रोटेस्ट आदले दिसा आमी आझाद मैदानार वचून आख्खे गोंयच्या लोकांक उलो मारलो की आमचो प्रेमानंद भाव जो बशिल्लो ताका आमी खंय तरी एक मेगा प्रोटेस्ट करून आमी ताका हें दिवपाक सोदता सहानुभूती दिवपाक सोदताले पूण तेणी कितें केलें हो प्रोटेस्ट आनी हो मुवमेंट आमचो खंय तरी डायवर्ट जावपा जाय लोक हिंग येवपा नाका म्हणून तेंच्या लोकांनी हो वालीस म्हणटाय तो तेजे जो सोयरो आहा हिंगा येवन बसता तो आतां एजंट जाला तो हिंगा बसतालो पूण देव कितलो बरो आसा तो पळय तेणें कितें केलें प्लांट केलें एक हिडन कॅमेरा स्पाय कॅमेरा म्हणटाय ताका आनी ते स्पाय कॅमेरा कशे ऑपरेट जाताय वायफाय थ्रू ऑपरेट जाताय आनी हांव तांकां सांगता तेणी पयलीं घातले तेजे उपरांत तेंगेले डेटीर ते सांपडले केन्ना सान चलता हें रिकॉर्डिंग आतां ऑगस्टान सान एज पर द मिडिया डेट पण हांव तांकां म्हणटा हेंच करपाक तुमी बसता आनी ते 2 जाण आहाय ते बाकीचे 2 जाण जे व्हिडिओर दिसती पडटा ते एक पॉलिटिकल पार्टी तेंचे ते मेंबर एकलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी दुसरो आहा तो मेंबर ब्लॉकाचो मेंबर सो हांव कितें म्हणटा तुमी न्यायची उलयताय वुमन रिजर्वेशन उलयताय जावं नारी शक्ती उलयताय बेटी बचाव बेटी पढाव उलयताय ही पार्टी आतां तुका कशी ओगी रावता तुका कित्याक रिजायन जावपा नाका आनी तूं रिजायनूच न्हू हांव पार्टयेकूय सांगता तुमचे पार्टयेन जे 2 जाण आहाय तो व्हिडिओ बायलांचो आमचो धाडला आनी ते बायल ह्या प्रोटेस्टाकूय आसले आमचे स्टाफ मेंबर आसा हिंगा 5-6 चलयो आसाय ती म्हणटाय आमी तो वॉशरूम दोनी टॉयलेट आमी यूज केल्ले म्हणटाय आतां हे केन्ना यूज करून तांकां ब्लॅकमेल करतले आमकां कळना सो हांव ते पार्टयेक सांगता तुमी खरें तरी डेमोक्रेटीक पार्टी म्हणटाय वुमनाचे तुमकां वोट पडटाय आनी तुमी खरें वुमनाक जस्टीस दिवपा आहाय न्हू हेंकां ब्लॉकाचेच न्हू हेंगे प्रायमरी मेंबरशीप तुमी रिजेक्ट करपाची आनी हेंकां टर्मिनेट करपाचे पार्टींतले कसलोच पोस्ट दिनाका नाजाल्यार गांवांत भोंवता आसतना न्हू लोक तांकां अशें म्हणटालो की हे बायलांचे व्हिडिओ करताय म्हणून खंय व्हिडिओ करताय ते टॉयलेटीन व्हिडिओ करताय ही पळय ही पंचायत तुका दिसती पडटा आतां हिंगा कॅमेरा एक्चुअली जावं सेक्रेटरीचे कॅबिनान हिंगा कॅमेरा एक्चुअली जाय हे स्टाफाचे कॅबिना स्टाफाचे लॉबीन स्टाफ बसतात हिंगा कॅश आसता थिंगा कॅमेरा जावं हिंगा लॉबी एजंट येवन रावताय पयशे घेवपा डेली लोकांचे कसली सोशल वर्क केली कसली कामां केली जाल्यार आनी हांगा कॅमेरा जावं सरपंचाच्या कॅबिनान कोण ते स्मार्ट की तेणी कॅमेरा सारको बसयलो चेडवांच्या टॉयलेटीन आनी तेणी नांव दिलें आमकां प्रेमानंद कितें करता तें पळोवपा जाय म्हण पूण प्रेमानंदान कितें केलें तें देव जाणा पूण सगळ्यांक प्रूफ जालें की तो व्हिडिओच फेक आसलो म्हण कित्याक तेंगे डेट तेणी रॉंग घातली आनी तेणीच सांगलें की आमी व्हिडिओ बाथरुमान टॉयलेटीन बसयला म्हण सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन परत मागता हो लोक तुमकां वोट सोड तुमची क्रेडिबिलिटी आनी तुमची इमेज आहा ती पार्टीची पिड्यार जातली हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक खबर आहाय तेंची नांवां आख्खो गांवचो न्हू गोंयचो न्हू आख्खे वर्ल्डाचो लोक जाणा हो कांड करपाक हे 3 जाण रिस्पॉन्सिबल आहात तेजे उपरांत मास्टर माइंड 2 जाण आसताले जो कोणे ते वायफाय कनेक्शन दिला आनी जे कोणे एक्झिक्यूट केला ते टोटल 5 आहाय हे 5कांय पुलिसीन FIR कोणे केला तारा केतरान केला प्रतिमान केला विथ 29 वुमन आनी खुद प्रेमानंदान केला आतां हांव गव्हर्मेंटाक सांगता बरें काम केलें तुमी FIR रेजिस्टर करून पूण जे पर्यंत तेंचेर तुमी एक्शन घेयनाय हे बायलो जावं गांवचो लोक आनी आमी भाव एज अ पंच म्हण माझी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता माझ्या वाड्याचे बायलोच न्हू माझ्या आख्खे विलेज ऑफ सांकवाल तांकां जस्टीस दिवपाक तुमी कोण बारीक मनशान तरी क्रायम केल्ली न्हू तुमी विथ नेम्स विथ फोटो पेपरार घालताय मिडियार घालताय आनी आयज हे तुमचे पॉलिटिकल पार्टीक एसोसिएटेड आहाय म्हण तुमी तेंचें नांव तुमी तांकां FIR केली खरी पूण तांकां अरेस्ट कोन्नाय जे पर्यंत अरेस्ट कोन्नाय तांकां जस्टीस मेळपाना प्रेमानंदागे बायल फास्टार बशिल्ली तिका जस्टीस मेळपाना आमचे स्टाफ जी चेडवां आसाय 5-6 तांकां जस्टीस मेळपाना जाल्यार हांव एकूच रिक्वेस्ट करता फॉर्मेलिटी म्हूण तांकां सोडनाकाय प्लीज तेंचेर FIR जाल तेचेर एक्शन कराय आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून हे सगळे नाटकां ते करताय अटेन्शन डायवर्ट करपाक आनी हिंगा आमकां सगळे रिकॉर्ड आसा खंयचे डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिलाय ती हातून TCP आसा हातून पंचायत आसा आनी पळय ही PDA दिसती पडटा जाल्यार मोर्मुगांव प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हेणी तांकां टेक्निकल क्लिअरन्स दिला प्रोवायडेड दे फुलफील द 35 observations
आणि एनओसीज अँड परमिशन आणि थिंग एक क्लॉज हा तेंचे पयलेच क्लॉज किती हा एनी मिसरिप्रेझेंटेशन एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ परमिशन और अबाउट अ प्लेस अबाउट अ साइट कितें रॉंग मेळ्ळें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसर जो बसला ताका फूल रायट हा फायल रिजेक्ट करून भायर मारपाक आनी रिटर्न धाडपाक जाल्यार हेणी ते तसले कांयच करूं ना. हांवें आरटीआय काढली हे पळय म्हाका हिंगा आसा आरटीआयचेर आमकां दाखयलें आमी हिंगा पण 35 मागला पीडीएन आणि हो कोण त्यांचोच मनीस आसा संजय हलर्णेकर म्हण हो पळय ताणें दिला मेंबर सेक्रेटरी जाल्यार ही फायल 25,000 अबाव पासून आसून जाल्यार पयलीं ती पीडीएन गेला आमी पीडीएतले मिनट्सूय काडले ही जी मिटींग जाल्ली त्या दिसा. सो हे फुटींग सांगना काय पीडीएन फायल येवना जाल्यार हो डॉक्युमेंट खंयसान इश्यू जाला हो पीडीएनसान इश्यू जाला डॉक्युमेंट हा जाल्यार नेक्स्ट डे नेक्स्ट मिटिंगेकूय तो पीडीए मेंबर आसा होच आतां जो कांड केला हेजो बायलांचो टॉयलेटीन तो बी पीडीए मेंबर आसा जाल्यार तोय बी हिंगा सांगतालो पीडीए काय ना पीडीए काय ना पीडीए काय ना जाल्यार आयडियर कित्याक दितालो हो आयडियर दिवपी आनी एकलो जुवारी नगरचो पंच आनी एकलो जो मेन किंग म्हणटा आपूण हे पंचायतीचो आनी एकलो जो प्रोजेक्ट हाडलो तो भुटानी वाड्यार येयलो तो वालीस हे प्रोजेक्ट हेणी हाडलाय आनी बाकीच्या मेंबरान तांकां सपोर्ट केलाय पास करपाक आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुळशीदास नायक म्हगे फेलो कलीग आयज आमी दोगांय युनायटेड आसल्या म्हूण हो जो तेणी स्कॅम केला ह्या प्रोजेक्टा नांवार त्या आख्ख्या वर्ल्डाक कळला आनी जितले स्कॅम करता म्हणटा आमकां धमकी दिताय वालिसाची फॅमिली आमकां धमकी दिता कित्याक धमकी दिता आमी गांवा पासत झगडटाय लोकां पासत झगडटाय पूण आमी धमके भिनाय आमी जितले मरपा रेडी आसाय पूण आमी हे प्रोजेक्ट बंद जाले बगर आमी दोगांय ओगी रावपा नाय. दुसरें हे पळय ही सगळी परमिशनां आरटीआय काडली आमी मिनिमम लोकल पॉयंट्स मागले ते कडेन 17 पॉयंट्स आशिल्ले त्या 17 पॉयंटांनी आमकां रिप्लाय येयली पीआयओ कडसान फकत 3-4 मेळ्ळा म्हण सो विदाउट 35 सोड ते बाकीतले 15तले वा 17तले तुका 4 मेळटा त्याच्या उपरांत सायट इन्स्पेक्शनूय करूं ना जाल्यार हांव म्हणटा हो प्रोजेक्ट आख्खो फॉल्टी आसा हो प्रोजेक्ट टोटली स्कॅम प्रोजेक्ट हो आनी मेन इन्वॉल्व आसा तो एएनएस कन्स्ट्रक्शनात जे सेल डीड जाला तीच फोटिंगाची आसा आतां एएनएस कन्स्ट्रक्शन कोण इन्वॉल्व आहा ते आख्खो गांवचो लोक जाणां आमी जाणाय पंच मेंबर. सो हांव तुमकां सांगता हो शिराप भुरग्यांचेर तुमच्या बायलांचेर तुमच्या फॅमिलीचेर घेयना काय आयज पासून तुमकां एक माफी मेळटली देवूय दितलो लोकूय दितलो सोमतो आमी हे हाल्या पंचायतीन येवया स्पेशल मिटींग आपोवन आमी हो प्रोजेक्ट सोमतोच रिवोक करया आनी लेट भुटानी चॅलेंज अ डिसिजन इन द कोर्ट.